नमस्कार, गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार खबरो विस्तारान। वाढत्या कोविड केशीच्या फाटभुंयेर सगळ्या हॉस्पिटलाच्या तयारेचो नियाळ घेवंक पुराय देशान 10 ते 11 एप्रिलाक मॉक ड्रिल आरोग्य मंत्री मांडवियान राज्याच्या आरोग्य मंत्र्याबरोबर वीसी केली। जीएमसीन जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन एक्टिवेट करूंक सांगला। सरकारी हॉस्पिटलांनी एंटीजन टेस्टिंग करपाक सांगला म्हूण गोयचो आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेचे ट्वीट। देशात वाढते कोविड केशींचे फाटभुंयेर सगळ्या हॉस्पिटलांचे तयारेचो नियाळ घेवंक पुराय देशात 10 आनी 11 एप्रिलाक मॉक ड्रिल दवरला। आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवियान राज्यांच्या आरोग्य मंत्र्यांबरोबर मॉक ड्रिल आनी वाढते कोविड केशींचेर नियंत्रणाविशीं चर्चा केली। फाटल्या 24 वरांत 6,000 मायज नव्यो केशी, सप्तकात 3 पट वाडल्यो। सध्या एक्टिव्ह केशी 28,000 मायज। गोंयांतूय दिसाक कमीत कमी 1,600 मायज केशी मेळपाक लागल्यात। ह्या सप्तकाचो आतां मेरेनचो हो डाटा पळयात। 6 एप्रिलाक 162 केशी मेळिल्ल्यो, 5 एप्रिलाक नव्यो 120 केशी मेळिल्ल्यो, 4 एप्रिलाक 169 केशी मेळिल्ल्यो, 3 एप्रिलाक 65 केशी मेळिल्ल्यो, 2 एप्रिलाक 119 केशी मेळिल्ल्यो, 1 एप्रिलाक 117 केशी मेळिल्ल्यो। दिसाक कमीत कमी 125 केशी मेळटात। एक्टिव्ह केशी 900 वयर आसात। गोंयचो आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे वीसीचेर बसकेक आशिल्लो। मिटींग सोंपतकीच राणेचे ट्वीट। जीएमसीत जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन एक्टिव्ह करूंक सांगला। सगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांनी एंटीजन टेस्टिंग सुरू केला। गरज पडल्यार आरटीपीसीआर टेस्ट करतले। केंद्रान सांगला ते प्रमाण जिनोम सिक्वेन्सिंग सुरू करता। ट्रॅव्हलिंगाक गरज आसा तांकां वाशी ना बुस्टरूय दितले। 10 आनी 11 तारखेक मॉक ड्रिलान गोंय वांटेकार जाता म्हूण मंत्र्याचे ट्वीट। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। स्मार्ट सिटीच्या कामाची गती पळयल्यार कलेक्टर सॅटिस्फायड ना। कडक नदर दवरून सायट इन्स्पेक्शन खर केला म्हूण उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी मामू हेगे इन्स्पेक्शनाक आयिल्ले कडेन प्रुडंटा कडेन उलयली। पणजे रस्त्या पोंदाक खंय कितें आसा तें खणल्या उपरांतूच कळटा। उपरांत प्लान बदलचो पडटा। कामांक कळाव जाता। मान्सुना आदी स्मार्ट सिटीची कामां तडीक लावपाचें टार्गेट। स्मार्ट सिटीच्या दिशी घुस्पो जावन लांबत गेल्ल्या कामांनी पणजेकार आनी पणजे यो वच करतले हैराण। महापालिका आमदार महापौरान हात वयर केल्या उपरांत शाराक आनी पणजेकारांक वाली ना। पावसान आनीक वायट दीस येवपाचे। परिस्थिती वळखून आतां सरकारान कलेक्टराक लक्ष घालूंक लायला। फाटले कांय दीस जाले कलेक्टर मामू हेगेन कामाचो दिसपट्टो प्रोग्रेस पळोवंक स्वता दर दिसा स्मार्ट सिटीच्या कामाचे सायट इन्स्पेक्शन धरला। मात कामाचो नीट खंय जाय तसो ना। So almost every day you are inspecting ongoing work of smart city. So are you satisfied with the ongoing work? Work is going on, but I can see that the progress is slightly slow because there are a lot of practical difficulties also. Like when you're digging, like I've seen, I'm on the field every day. So there are a lot of other utilities that is coming underground. A lot of pipes, a lot of lines which are across the road. So when we are trying to pull a pipe, when we are trying to make a drain, which is as per our initial plan, then we are coming to know that there are a lot of other difficulties which is there under the ground. To tackle that, entire 24 hours more. So that means progress is a little slow. So that शाराची अंडरग्राउंड पायपलायनिंगची पावर टेलिकॉम केबलिंगाची ड्रॉइंग धडना। खणल्या बगर खंय कितें आसा कांयच कळपाचें ना। जमीन उस्तिली काय प्रकरणां आंगार। कॉन्ट्रॅक्टराक आनी पणजेकारांकूय दिसपट्टो उपद्रव। सिटी बहुत पुरानी है, ओल्ड पाइपलाइन है। इसके प्लान आपको मिल गए कि आपको सिर्फ ऑन ग्राउंड पे पता चलता है कि बाबा ये यहाँ पे so far as my experience goes, at least with smart city work जहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं, the old plans in the sense nobody really knows कितना क्या हुआ है। So a lot of things we are finding out. Yes, a lot of things we are finding out practically on ground. वो practical problem है। Those kind of macro factors are also there. Micro is when you go on ground and you see कि अच्छा ये है, how do we deal with that? किसी का connection cut हो गया, किसी का वो disrupt हो गया, we engage, our laborers get engaged in repairing those more than working hours. This thing. So multiple factors. Like when you're talking about speed or progress, when I go on site, not fully satisfied. No, not fully satisfied. Yes, couple of projects not satisfied. That's why I am intensifying the on-site inspection. You assured Panjekars that before monsoon all roads will be covered. The existing ongoing work. Like I told you, there are a couple of projects in Smart City. Baaki jo DB road mein ho raha hai, a lot of it is G20 work. But the ones which are going on under Smart City missions ongoing inside the city, which is this Neptune Hotel, Santikos and Santines, those stretches I am aiming to finish before monsoon.
those are part of the bigger project. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी शिरीष कुंकळकार. सांखळे फोंडे पालिकेच्यो वेंचणुको 14-15 मायाक जावं येता. दोनूय पालिकांचो टर्म 20 मायाक सोंपता. सरकारान निकत्या पास केल्ल्या अध्यादेशा प्रमाण वेंचणूक आनी टर्म सोंपता ते मुजती मदीं 3 दिसांचो फरक जाय. ह्या हिशोबान 21 एप्रील मेरेन वेंचणुकेची घोशणा जावंक जाय. ते वटेन विभागाची फेररचणूक आरक्षणान मोठो घोळ म्हूण फोंडेचे कांय आजी माजी नगरसेवक हायकोर्टान. फोंडे आनी सांखळे नगरपालिकेची वेंचणूक विधानसभेंतल्या थळाव्या राजकीय फुडाऱ्यां खातीर प्रतिश्ठेची. सांखळे नगरपालिका मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या मतदारसंघात येता, मात ती सदांच विरोधक सगल्यांनी गटाकडे आसता. फोंड्या रवी नायकाचो कॅम्प, मगो आनी हेर पार्ट्यो नेटान वेंचणुकेक देंवता. थंय सरकारांतलेच एकमेकांचे विरोधक. आघाडी घटक पक्षाची चडाओड. सुत्रां सांगता ते प्रमाण वेंचणूक सादारण 14 ते 15 मायाक जातली. सरकाराचो गोंय म्युनिसिपालिटी कायद्यान दुरुस्तीचो अध्यादेश. वेंचणूक आनी टर्म सोंपता ताचे मदले दिसाचे अंतर 15 दिसां वयल्यान 3 दीस. आदले तरतुदी प्रमाण वेंचणुको 5 माया आदी घेवच्यो पडटल्यो. नवे दुरुस्ती प्रमाण सांखळे आनी फोंडेची वेंचणूक 17 मे आदी जावंक जाय. सांखळे आनी फोंडे नगरपालिकेचो टर्म 20 मायाक सोंपता. सुत्रां सांगता ते प्रमाण 14 वा 15 मायाक वेंचणूक आनी 17 मे आदी मतमेजणी जावंक येता. 14-15 मायाक वेंचणूक जातली जाल्यार 21 एप्रील मेरेन वेंचणुकेची अधिसुचोवणी येवंक जाय. इतल्या मजगतीं प्रभागाची फेररचना आनी रिझर्वेशनान मोठो घोळ जाला म्हूण फोंडेचे कांय आजी माजी नगरसेवक हायकोर्टान गेल्यात. प्रकरण येता ते सप्तकांत कोर्टा मुखार येवं येता. रिझर्वेशनाक लागून मेन गेले आमी. रिझर्वेशन सद्या म्हाज्या वार्डाचें अशें जावंक जायनासलें, कित्याक 2013 लेडीज आसलो म्हाजो वार्ड. 18 परतो जेंट्स जालो, पूण तो OBC जेंट्स जालो रिजर्व. परतो आतां लेडीज रिजर्व. म्हणजे आमकां एका वारखणकारांक कंटिन्यू रिजर्व मेळ्ळो. तिनूय रिजर्व जाले आमचे वयल्यान. एक खेपे आमचो एकदां जेंट्स, दोनदां जेंट्स, एकदां लेडीज. जाल्यार 2 जेंट्सां लेडीज सांगूंक जाय. फुडले खेपे आमचो फुडले टर्म आमचें लेडीज आसलें. वारखणे वॉर्ड जो 8 नंबर वॉर्ड आसा तो फुडल्या टर्माक लेडीज आसलो, पूण ह्या टायमाक तो करप न्हू आसलो. आनी तो सरकारान चुकीचें केल्लें आसा. तेन्ना त्या खातीर आमी पिटिशन फायल केलां की आमकां न्याय मेळचो म्हणून. मामलेदाराचेर दडपण हाडून हें केल्लें आसा. तेन्ना सरकारान हेजेर लक्ष घालून तें पळोवन आमकां न्याय मेळून दिवचो, इतलीच आमची मागणी आसा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी विवेक प्रभू. सत्तरी शिरसोड्या फातोडेर बिबटो बायन पडलो. दयानंद गांवकाराच्या घरच्या बायन खंय तो फातोडेर पडलो. बायचेर कापूत घाल्ली. कापूत पिजून बिबटो बायन. राना खाते आनी वायल्ड लायफाच्या टिमींनी पांजरो घालून ताका साल्वार केलो. वाळपय खंय तपासलो. बिबटो बायन रावनूय फीट ताका मोल्या महावीर अभयारण्यान सोडलो. सत्तरीतले शिरसोड्या शुक्रारा फातोडेर गजाल. दयानंद गांवकाराच्या घरचे हे बायन पडलो बिबटो. बायचेर कापूत घातिल्ली. ती कशी पिजली काय पळोवपाक गेल्ले कडेन ताका बायन बिबटो दिसलो. तांणी रोखडेच राना खात्याक कळयलें. पळोवपाक सामकें अशें इतलें डेंजर आसलें की ती आमी डायरेक्ट घरान गेल्यो आनी मागीर हांवें हेका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलें. आनी मागीर तेंच्यांनी येवन ताका ऑलरेडी तेंची हें आसता पळय ती फुल्ली झाडी बिडी काडली आनी पिंजरो घालून ताका सेफ्टी काडून घेवन गेले. ते डिपार्टमेंटार इतल्यान मागता की तेंच्यांनी आमकां क्लीन करून दिवची. आमी खावचेलें उदक तें आमचें. आमी 2-3 घरां हे उदक वापरता बांयचें. राना खात्याची टीम सुवातेर पावली. बायत पांजरो घालून ताका भायर काडलो. बरोच वेळ तो आडकून उरलो. वयर काडल्या उपरांत दोतोरांनी ताका तपासलो. बिबटो फीट म्हूण कळ्ळा. कॉल येतकूच आमचो स्टाफ विथ आमी सगळे वाळपय रेंज स्टाफ आनी मादय स्टाफ सगळे थंय पावोन ताका एक 8:30-9 म्हटल्यार रेस्क्यू करून ऑलरेडी आमी आतां हांगासर ताका दवरलेलो आसा इन एक्झामिनेशन. आनी आतां वेटरनरी डॉक्टर येवन ताका चेकअप तेचे करून ऑलरेडी तेणी गेल्लो आसा आनी तेजें कंडिशन बरें आसा, कांयच हें ना, हेल्दी आसा. आनी आतां आयजूच ताका आमी तेच्या इन फॉरेस्ट एरियेन ताका रिलीज करतले. बिबट्याक आतां मोल्या महावीर अभयारण्यान सोडपाचो. सत्तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.
रानां काबार करपाचे प्रकार रानवटी जिवावळ पावली गांवांनी खंय उजो जाल्यार खंय बेकायदेशीर खणी वाळपय चोरया रानां कत्तल प्रकार उक्ताडार चिरखणीच्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणात झाडां मारून खंय विस्ताराचो प्लान खण खाते बेकायदेशीर चिरे खणी रेव बंद करात म्हूण कलेक्टर एसपीक अर्दी काडीत आसा कोट बडी घेवन फाटल्यान 70च्या रानांनी दोळ्या आड मसण पाड रानटी जनावरांची जर एक रावपाची जागा ही आणि अशी जर ही झाडां जर आमी उद्ध्वस्त केली जर ट्री कटिंग केले आणि जर आमी अशें जमिनी लेवल करूंक लागलो जाल्यार ती जाणटी जनावर रावतली खंय ऑब्वियसली ती आमच्या घरांनीच येतली गांवांनी पावतली सो हेका लागूनच रानटी जनावरां ही आसा ती गांवांत पावतात तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता ती हांगा जी आसा ती व्हडली व्हडली झाडां ही कट केल्ली आसा हो जो पुराय जी एरिया आसा ही ती सगळी एरिया झाडां ट्री कटिंग करून सगळी सामकी सपाट केल्ली आसा या सगळ्या एरियाची सगळी झाडां कटिंग करून एका सायडीन हांगा घातलेली आसा पर्पज कितें तो खबर ना पण चडशी मोस्टली म्हाका दिसता की हांगा जो हेज्या फाटल्या वाटेन एक चिरेखण चलता गव्हर्मेंटान सांगलें की सगळे चिरेखणी आहा ज्यो इल्लीगल आसा म्हणून सांगल्या तरी पण फाटल्यान आमच्या आवाज येता तो एक चिरेखण चालू आसा आणि हांगासरच तोच प्रकार असो जावपाचो आसा असो म्हाका अंदाज आसा जेन्ना आमकां रोड्या वयल्यान ट्री कटिंग केल्ली प्लॉटिंग केल्ली दिश्टी पडली तेन्ना आमी मातशे भितरल्या वाटेन आमकां एक चिरे काडलेले दिश्टी पडले आनी थंय येयले आमी आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात की हांगासर कितलीशीच झाडां मारून हिल कटिंग करून ही जी चिरेखण आसा ती स्टार्ट केल्ली आसा सध्या तर ही चिरेखण हांगासर कोणूच दिश्टी पडना पण तुमी पळया हांगासर वयर मेरेन सगळे कडेन झाडां कट करून सगळो हांगासर इल्लीगल वेव्हार चालू आसा सो हेजेर बेगिनात बेगीन असल्यो ज्यो गजाली आसा तेंचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा घेऊया एक बारीकसो ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट एका मोठ्या हॉटेलाक गाडी भाड्यान लावपाचो कंत्राट मेळोवन दिता म्हूण लोकांक 2 कोटीची तोपी घालपी सवर्णा धावस्कर वाड्यावयल्या समीर धावस्कर आनी दिनकर सावंत म्हणटा ते दोगांक पणजे पुलिसांनी धरले 10.5 लाखाक फटयलो म्हूण उसगांवच्या एकल्यान कागाळ केल्ली फाटोफाट आनी कितलेशेच कागाळी घेवन पावले दिनकराच्यो सरकारी स्टाफ IAS ऑफिसराचो PA म्हूण सांगून लोकांक तोपयो एका मोठ्या हॉटेलाक गाडी भाड्यान लावपाचो कंत्राट मेळोवन दिता म्हूण सर्वना धावस्कर वाड्याल्या दोगांनी लोकांक 2 कोटींची तोपी घाली समीर धावस्कर आनी दिनकर सावंत ह्या दोगांनी लोकांकडच्यान कंत्राट दिवपाच्या नांवान लाखांनी पयशे उखल्ले 10.5 लाखांक फटयलो म्हूण उजगांवच्या एकल्यान कागाळ केल्ली फाटोफाट आनी कितलेशेच लोक कागाळ घेवन पावले दिनकर सरकारी कर्मचारी वीज खात्यांत लायनमॅन म्हूण काम करपी IAS ऑफिसराचो PA म्हूण सांगून ताच्यो समीरा बरोबर लोकांक तोपयो पुलिसांनी दोगांकूय धरले आनी कितल्या जाणांक तोपयो घाल्यात ताची चवकशी चल्ल्या आम्ही आमची टीम फॉर्म करून ऑलमोस्ट 3 दीस जाले यांच्या घराकडे धाडलेले पण हे दोघी अक्यूज आहात ते आपल्या अरेस्ट इवेट करताले आणि घराकडे येनासले सो काल राती आम्ही एक अक्यूजाक अरेस्ट केला तितून आमकां टेक्निकल एविडन्स मेळ्ळे की हेजे प्रेझेन्स बिचोले सायडीन आसा सो आमी एक टीम फॉर्म करून तांकां धाडून दुसरे एकट्याक काल आमी अरेस्ट केला समीर धावस्कर आमी काल अरेस्ट केला आनी आयज आमी सेकंड एक्यूज दिनकर सावंत म्हणटा ताका अरेस्ट केला सो जेन्ना हेंचे अरेस्ट जाले म्हणून कळ्ळें आनीक लोक खूबच जाण हांगासर पुलीस स्टेशनार येयले की सांगपाक की आमचे हेंच्यांनी कशेंच फसोवन पयशे घेतल्या आनी ऑलमोस्ट ही एप्रॉक्स 2.12 CR ह्या लोकांनी दोगा जाणांनी मेळोन ह्या लोकां कडेन काडून घेतला अंडर द फॉल्स प्रिटेक्स ऑफ प्रोवायडींग द जॉब आनी खंय गव्हर्मेंट जॉब लायता म्हणून प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी कोविड-19च्या बंदी काळातली वर्सुकी रिकरिंग फी माफ करपाची कसिनोवाल्यांच्या याचिकेचो हायकोर्टान निकाल लायलो बंदी काळान ARF एरियस मागपाच्या गोंय सरकाराच्या अर्देक कसिनोवाल्यांनी आव्हान दिले मात याचिकादारांनी पुराय 321 कोटी 6 लाख मुदत फारीक केल्यार सरकार 12% पिनल जूर माफ करूंक तयार म्हूण सरकाराचे उतर कोर्टान मानून घेतले कसिनोवाल्यांक जुराचेर थाकाय सरकार चर्चा नासतना बिलां हाडटा आनी पास करता रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड बिल आनी बाकीच्या बिलांचो इश्यू घेवन RG आमदार विरेश आनी फुडारी मनोज राज्यपालाक मेळ्ळे बिलाचेर शिक्को मारचो न्ही म्हूण विनवणी राज्यपालान बिलाचो अभ्यास करून फुडें कितें तें करता म्हूण सांगला गोंयची शेतां भाटां राखूंक असली चिरी मिरी बिलां उपकारची ना जी आर्टिकल्स आसा जे आमी समज
जे कोमुलदारीचे कोड ऑफ कोमुलदारीचे हितून आर्टिकल्स समज चेंजीस जाली आनी तितून इफेक्ट कितें जातलो हो तांकां अलॉंग विथ द कोड ऑफ कोमुलदार बूक दिला आनी तेजेर आमी मेन्शन केला की एक्झिस्टिंग कितें आसलें आनी आतां चेंजीस जावन कितें जातलें तें एग्रीकल्चर डिफरंट आतां एक एग्रीकल्चर नॉर्मली आमी पॅडी फिल्डूच तेजेर मेन्शन केल्लें आसा सो बाकीची खंयचे लागता आमचो लँड रेव्हेन्यू कोडान कितें मेन्शन केल्लें आसा एग्रीकल्चर टेंडन्सी एक्टान कितें मेन्शन केल्लें आसा हें तांकां सांगलां आनी तांकां क्लियर कट सांगलां की तुमी हेजेर कितें तरी स्टँड घेवपाक जाय तेंच्यांनी सांगलां की हेजेर समज डिसिजन दिवपाक आमकां सद्याक पळोवचें पडटलें आपूण रिफर करतलो आपूण सरकाराकूय परत बरयतलो आमचे जे मेमोरेंडम्स आसा तेजेर पळोवन आपूण सरकाराक परत धाडटलो तांकां सांगतलो म्हणून आनी तेजेर मागीर आपूण डिसिजन घेतलो बट आमी तांकां क्लियर केल्लें आसा सांगलेलें आसा की जी कायदो आसा हो कायदो लास्ट मुमेंटाक हाडटा आनी तो पास करता बिलां हाडटा नवीन बिलां हाडटा आनी ती लास्ट मुमेंटाक हाडटा ती पास करता आनी गोंयाक कितले त्रास जावपाक शकता गोंयकारांक कितलो त्रास जावपाक शकता आनी जो आमचो जागो आसा आयज जागे मेळोवपाक खूब डिफिकल्ट जाता गोंयकारांक जावं आमचे लँड लुजर्स आसा लँड लुजर्स कोण होवूय डेफिनेशन तांकां दाखयलां की ह्या लँड लुजरा अंडर आमकां गोंयान जागे मेळटले काय ना हेंय तांकां सांगलां आमचो गव्हर्मेंट जर लँड प्रोटेक्शन म्हणटा जाल्यार तो लँड प्रोटेक्शन सोडून ते हे चिरीमिरी बील म्हणटा तेका आमी सामकें हें बील जेतून काय अर्थच ना भितर एग्रीकल्चरूय डिफायन जाल्लें ना आनी भितर एग्रीकल्चरीस्ट कोणतोय सारको डिफायन जाल्लो ना सो असली बिलां हाडून लोकांक पिशान हाडची ना आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट लॉ सरकार जे करता पळय तें आमी ताका सांगलें की आयज बील दिता आनी परवा 2 दिसान नाल्यार दुसरे तिसरे दीस तो डिस्कशन करता आनी ती बील पास करता म्हणजे जे असेंब्लीचे जे मेंबर्स आसा तेंचे जावं रुलिंगेचे जावं नाजाल्यार ऑपोजिशनाचे जावं सगळ्यांनी बिलां वाचपाक बिलां अंडरस्टँड करपाक तेजेर जे स्टेक होल्डर्स आहा तेंच्या कडेन डिस्कस करून पॉयंटर्स हाडपाक आपले मेमोरेंडम दिवपाक आपले अभ्यास करपाक स्टडी करपाक तांकां टायमूच दिना हे बुलेटिन सोंपतना पळोवया सांखळे विठ्ठलापूर पांडुरंगाच्या देवळाचो वीरभद्र. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करा. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आणि पॉडकास्टार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.